नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। दनपारच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। वार्काच्या त्रिनिदाद मार्टिन्साचो अनवळखी मनशान केलो खून। खुनाचें कारण अस्पश्ट, पुलीस करता तपास। कळंगुटे खोबऱ्या वाड्यार रेस्टॉरंटाक लागलो उजो, लाखांनी रुपयांचे जाले लुकसाण। अपक्ष उमेदवारांक फुटपाक शकता लॉटरी, 7 अपक्ष वेंचून येवपाची शक्यताय। पयली ते 12वी मेरेनचे प्रत्यक्ष वर्ग 21 फेब्रुवारीच्यान जातले सुरू। शिक्षण खात्यान काढले परिपत्रक। दहावी आणि 12वीची निमणी परीक्षा 5 एप्रिल सावन, वेळापत्रक जारी। चार वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यांक घालचे पडटले हेल्मेट। भुरग्यांच्या सुरक्षे खातीर केंद्राची नवीन मार्गदर्शक सुचोवणी। राज्यात दिसान दीस खुनाच्यो घडणुक्यो वाडत आसात। बेरेस्तारा सकाळी वारखा वाठारांत त्रिनिदाद मार्टिन्स ह्या दादल्याची कूड ताच्या घरांत सापडली। लोखणाच्या वारावान मारून ताचो खून केल्ल्याचो पुलीस तपासान दिसून आयले। तशेंच ताच्या कुडीचेर आनीकूय घावे आसात। खुनाचें मुख्य कारण कळपाक शकलें ना। पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात। तर ह्या विशीं आमकां अधिक म्हायती दिवपाक आमच्या बरोबर जोडले गेले आसा मडगांवचे प्रतिनिधी गौरांगत। सो तेच्या कडल्यान आमी जाणून घेवया कितें प्रतिक्रिया आहा सध्या ह्या वाठारांत। हॅलो गौरांग। येस, हय। काल कोलवा पुलिसाक एक 11 सुमार कॉल आयलो। रोखडीच कोलवा पुलिसाची टीम ते जाग्यार गेली आणि तांणी सर्च ऑपरेशन चालू केले, इन्व्हेस्टिगेशन चालू केले। त्या बरोबर तांणी डॉग स्क्वॉड हाडिल्ले आसा। डॉग स्क्वॉड जो पर्यंत पावल्या थंयच्यान तपासकारी चालू आसा। फिंगरप्रिंट एक्सपर्टांनी येवन पळोवणी केल्या। कोलवा पुलिसान वेगवेगळे टीम तयार केल्ली आसा। तातूंत भितर वेगवेगळे पुलीस स्टेशनांतले जे LIB स्टाफ आसा ते घेतल्यात। फोंडा STPची मदत घेतली वता। सद्याक थोडेशे सस्पेक्ट हाडिल्ले आसात। राऊंड अप चालू आसा, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। ओके, सो अजून मेरेन ह्या खून कित्याक लागून हो खून जाला हे कळ्ळां अजून पर्यंत? कित्याक लागून जालें तें अजून कारण स्पश्ट जाल्लें ना। कारण ताजे बंद घरांत ताजी कूड मेळिल्ली, ताजेर खुबशे वार आशिल्ले। एक रॉड मेळयला आनीक कांयच मेळना आनी रक्ताचे स्पॉट पडिल्ले आसा सायडीन। बरोबर आसा। तर ह्या खुनाचें प्रकरण, हे खून कित्याक लागून जालें हें अजून पर्यंत कळोंक ना। तर हे आसले आमच्या बरोबर गौरांग प्रभू मडगांवच्यान। तर वळया फुडल्या खबरांक। कळंगूटच्या खोबऱ्या वाड्यावयल्या रेस्टॉरंटाक राती अचकीत उजो लागलो। ह्या उज्यान लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे अदमास आसा। ह्या उज्याक लागून लागसरच्या एका घराचें लुकसाण जालें। सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान हो उजो लागल्याचें कळटा। उज्याची म्हायती मेळटकीच पिळर्णा उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो। भाजप आणि विरोधी काँग्रेस पक्षान सत्ता स्थापनेचे दावे केल्यात, पूण ह्या दोनूय राजकीय पक्षांक पुराय भोवमत मेळचें ना अशें वेगवेगळ्या माध्यमांनी केल्ल्या सर्वेक्षणात दिसून आयले। देखून ह्या दोनूय पक्षांनी अपक्ष आणि हेर पक्षांच्या संभाव्य जैतिवंत उमेदवारांचेर लक्ष केंद्रीत केला। हे फावट अपक्ष आमदार कमी प्रमाणात वेंचून येतले असो अदमास आशिल्लो, पूण सध्याची परिस्थिती उरफाटी आसा। राज्यांत 7 अपक्ष वेंचून येतले असो अदमास राजकीय पावंड्यांचेर उक्तायला। तातूंत लक्ष्मीकांत पार्सेकर
उत्पल पर्रीकार, आंतोन वाज, आलेक्स रेजिनाल्ड, सावित्री कवळेकार आणि दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांचो आस्पाव आसा. तशेंच इजिदोर फर्नांडीस आणि विल्फ्रेड डिसा हांची नांवां चर्चेत आसा. पयली ते 12वी मेरेनचे प्रत्यक्ष वर्ग सोमार 21 फेब्रुवारीच्यान सुरू करपाचे सरकारान थारायल्ले. गोंय शिक्षण खात्यान बेरेस्तारा दनपारा 21 तारखेक शाळा सुरू करपाचे परिपत्रक काडले. ह्या दिसांनी कोरोनाचे प्रमाण उणें जायत आसा आणि नवे कोरोना दुयेंती मेळपाचे प्रमाणूय कितलेशेच उणें जाला. कोरोनाक लागून सोंपपी लोकांचे प्रमाण उणें जायत चल्ला. कोरोना संक्रमणाचो प्रभाव उणो जाल्ल्यान शाळेचे प्रत्यक्ष वर्ग चालू करात अशें टास्क फोर्स समितीचे वांगडी दोतोर शेखर साळकारान सांगले. गोंय 100% वॅक्सिनेटेड म्हणून घोशीत जाला. ताका लागून सदा भशेन कामकाज सुरू करपाचे वाटेर आसा. 23 जानेवारी सरकारान कोविडाच्या भिरांकूळ प्रसाराक लागून शाळा कॉलेजी 15 फेब्रुवारीन बंद दवरलेल्यो. I strongly personally feel that the school should reopen immediately, and it includes even KG and primary schools also, because the amount almost 100% vaccination is done. COVID is totally on decline. The death rates are very much under control. New cases are under control. So there is a time has come that the children should see the school and meet their friends, their teachers, and start serious learning immediately. Because it's too long a period to keep children away from this. I request the Chief Minister and the Health Secretary and maybe Chief Secretary to issue orders to the expert committee to hold immediately meeting, and then to confirm that I think they require a task force. So immediately decision can be taken. गोवा शालाद मंडळाची 10वी आणि 12वीची निमाणी परीक्षा म्हणजे दुसरे सत्र 5 एप्रिल सावन सुरू जातले. वेळापत्रक जाहीर जाला. विद्यार्थ्यांक परीक्षेच्या तयारे खातीर बेरेस्तारा फक्त 36 दीस उरल्यात. आयज फाल्यां करत निमाणे शाळा आणि परीक्षा निमण्यो जातल्यो हे निश्चित जाले. कला वाजिण्य आणि विज्ञान फाट्याच्यो परीक्षा जातल्यो. 10वी आणि 12वेच्यो परीक्षा एप्रिलाच्या 5 तारखेक सुरू जातल्यो. कोरोना काळात बंद आशिल्ल्यो शाळा आतां सुरू जाल्यो. पालक आपल्या भुरग्यांक दुचाकीन शाळेंत सोडपाक वतात, मात त्यांच्या सुरक्षे खातीर तांकां हेल्मेट घालिनात. केंद्रीय रस्ते येरादारी आणि महामार्ग मंत्रालयान दुचाकी फाटल्यान बशिल्ल्या व्यक्ती खातीर नवी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. ते प्रमाण 9 म्हयने ते 4 वर्सां गटांतल्या भुरग्यां वांगडा दुचाकी वयल्यान प्रवास करतना हेल्मेटाची सक्ती केल्या. नाजाल्यार 1000 रुपया दंड भरचो पडटलो अशें कळीत केलां. हाचेर आयकुया लोकांच्यो प्रतिक्रिया. गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है. हेलमेट ज़रूरी है हम सब लोगों की सेफ्टी के लिए, तो अच्छा है, सब लोगों को पहनना चाहिए. आगे पीछे पहनेंगे तो और अच्छा रहेगा, एकदम सेफ्टी अच्छा रहेगा गोवा में. हाँ, तो बच्चों को भी सेफ्टी की ज़रूरत है ना. बच्चे ज़्यादा वनरेबल होते हैं, बीच में बैठे रहते हैं, आगे बैठे रहते हैं, उनका गिरने का चांस ज़्यादा रहता है. तो और अच्छा है कि उनके लिए भी हेलमेट रहेगा तो सेफ्टी सबका अच्छा इम्प्रूव होगा. हेलमेट लगाने के लिए जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है वो बेस्ट है सबकी सेफ्टी के लिए. रोड पे चलने के लिए, और कभी एक्सीडेंट होता तो हेलमेट काफ़ी हेल्प करता है बचाने को. छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो अभी तक कहीं पे भी नहीं है कि बच्चों के लिए हेलमेट कंपलसरी है, बट ये बहुत सही है, होना चाहिए. और बच्चों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी, क्योंकि उन लोग को समझता नहीं है कि किधर कैसे बैठना है, नहीं करना है, तो उनके लिए हेल्मेट और ज़्यादा ज़रूरी है. हो गव्हर्मेंटान जो रूल काढला तो बरो काढला आणि हो आमच्या भुरग्यां खातीर सेफ आहा. खरोखरच हे लोकांक फायदेशीर आहा. सेफ्टी प्रिकॉशन्स हेल्मेट चांगले यूज केलेलं.
ढवळी फोंडा बायपास वयल्या तिट्यार सदांच अपघात जायत असतात. खरें म्हटल्यार ह्या बायपास रोड वयल्यान ट्रक, लॉरी अशा सामानाच्यो गाडयो वचपाक मनाय आसा. पूण थंय सुचोवणी फलक नाशिल्ल्यान ह्या गाडयांचो गोंधळ जाता. ह्या रस्त्यार कुशीक फळां घेवन बसतात, तशेंच एक स्क्रॅप यार्ड लेगीत आसा. देखून सरकारी यंत्रणेन हाचे कडेन बेगिनान बेगीन लक्ष दिवन कारवाय करची अशी मागणी वाठारांत रावपी लोकांनी केल्या. बायपासाचेर जे फोंड्या रोड येता थंयसर कायम एक्सिडेंट जाता. कित्या खातीर अशें दिसता तुमकां? मेन म्हणल्यार ट्राफीक ट्रान्सपोर्ट आनी ते सायनीचो बोर्ड थंय लावना, म्हणजे गव्हर्मेंटाचो प्रॉब्लेम हो. आनी ज्यो पळय भायल्यान लोड घेवन येता ट्रान्सपोर्टाचे ते रॉंग सायडीक येता, फोंड्या सायडीक मागीर ते एक्सिडंट वाडटा. आनी ती सायनबोर्ड जर आशिल्लो जाल्यार ह्यो गाडयो वेवस्थीत ते हायवेच्यान वता आशिल्ल्यो. बरोबर. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव भारत आनंद प्रभू, रावता फोंड्या. शुक्रारा सकाळी दिवचलच्या सवर्ण वाठारात तेलंगणाच्या एका गाडयेक अपघात जालो. चालकाचे गाडये वयलें नियंत्रण गेल्ल्यान ताणें गाडी रस्त्याच्या भायर व्हरून मोकली. कुशीकूच आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याक गाडयेचो धपको बसूंक नाशिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात टळ्ळो. सुदैवान कोणाकूच व्हडलोसो मार लागलेलो ना. ह्या गाडयेंत हैदराबादाचे 3 तरणाटे आशिल्ले. कर्मचाऱ्यांक ट्रेनिंग न दिल्ल्यान आनी ताजे खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयान हाडिल्ले जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन सक्रिय नाशिल्ल्यान गोंयकारांक कोविडाचे रिपोर्ट मेळपाक भायल्या राज्यांचेर आदारून रावचे पडटले. तशेंच हे मशीन चालू जावपाक आनी 1 म्हयनो तरी वाट पळोवची पडटली अशी लक्षणां दिसता. हे मशीन फाटल्या म्हयन्यानूच गोंय वैजकी महाविद्यालयान हाडिल्ले आनी ह्या सप्तकांतल्यान हे वापरांत हाडपाचे आशिल्ले. ह्या मशिनाचें प्रशिक्षण दिवपाक युकेंतल्यान कांय तज्ञ येवपाचे आशिल्ले, पूण पुराय देशांत हेर जाग्यांनी ह्या प्रशिक्षणाची चड गरज आशिल्ल्यान बाकी कडेन हो पंगड पयलीं प्रशिक्षण दितलो आनी ताजे उपरांत गोंयांत प्रशिक्षण कार्यशाळा जातली अशी म्हायती अधिकाऱ्यांनी दिल्या. देशांत कोरोनाचे दुयेंती कमी जायत आसात. फाटल्या दिसांनी जाल्ल्या नोंदी प्रमाण हो आंकडो 50,000 सकयल पावला. कोविडाचें प्रमाण कमी जावप लागला ते खातीर केंद्र सरकारान राज्यांत कोविडाच्या नेमांनी बदल करपाचो सल्लो दिला. केंद्रीय भलायकी सचिव राजेश भूषणान सगळ्यांक हे विशयाची प्रत धाडल्या. 21 जानेवारी 2022 मेरेन कोविडाच्या दुयेंतींचो आंकडो कमी जाल्ल्याचें दिसून येता. फाटल्या सप्तकांत 50,476 दुयेंती आशिल्ले, जाल्यार फाटल्या 24 वरांत देशांत 27,409 नवे दुयेंती मेळ्ळे. 15 फेब्रुवारी दिसा पॉझिटिव्हिटी रेट 3.63% आशिल्लो. 10 फेब्रुवारीच्यान आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांनी सुदारणा जाल्या. गोंयांत 100% वॅक्सिनेशन पुराय जाला. लसीकरण केंद्रां आतां बंद दवरतले. कोणाक जाय जाल्यार हॉस्पिटलांनी ती मेळटली अशें भलायकी खात्याची संचालक आयरा आल्मेडा हांणी सांगलां. हे वॅक्सिन 100% कोविड घालयना, मात व्हडलें लुकसाण जावपाचें वाटयता असो दावो दोतोरांनी केलो. 15 ते 18 वर्साच्या पिरायेच्या भुरग्यांक 87% वॅक्सिनेशन जाला. चडशा भुरग्यांक कोविड जाल्ल्या कारणान कोविड जावन 3 म्हयन्यांचो अंतर दवरचो पडटा, म्हणून भुरग्यांचे वाशिनीकरणाचे टक्के मातशे उणे आसा. तशें गोंय राज्यसभा कोविड कर्वाच्या तळाक पावता अशें भलायकी संचालकांनी सांगल्या. आता सध्या आमचे फर्स्ट डोज 111% जाले. Second dose 99.99, so almost 100%. 15 to 18 years also has been very good, about 87%.
जे बाकी आहे whatever is left, it is because these young students have turned positive. So we have to wait for 3 months to give them again. And precaution dose also is 23%. That is only for the 60 plus and those who are health workers at risk. We also are quite comfortable at this present time because the wave has come down and the numbers are yesterday it was about 80. It is like it used to be in December. Okay, so we have to wait and watch. Normally आमचे cases sorta in April, May we get H1N1 swine flu cases, which is our flu season, so we have to be careful in April and May. But as of now, our cases have come down and things are looking good. गोंयांत वेंचणूक प्रचार सोंपले उपरांत एक हिंदी चित्रवाहिनीन स्टिंग ऑपरेशन वरवीं एक व्हिडिओ व्हायरल केलो. काँग्रेसीचे 3 उमेदवार आनी तृणमूल पक्षाचो 1 उमेदवार अशा 4 उमेदवारांनी जिखले उपरांत भाजपान वचपाची इत्सा आसा हें सांगता आसतनाचो हो व्हिडिओ आशिल्लो. हो व्हिडिओ फोट आसून ताचेर कारवाय करची अशें काँग्रेसीन वेंचणूक आयोगा कडेन निवेदन केलें. ह्या यूट्यूब चॅनला वरवीं जो व्हिडिओ व्हायरल जाला ताचे विशीं म्हायती मेळोवपा खातीर CID सायबर कक्षा कडेन दिल्ल्या म्हायती उपनिरीक्षकान दिल्या. तशेंच ह्या संबंदीत राज्यांतल्या पुलिसां कडेन हाचे बद्दल चवकशी करचे अशेंय तांणी सांगलें. ज्यांचे विरोधात हो व्हिडिओ आसा त्या नेत्यांनी तो व्हिडिओ पुराय तरेन फट आसा असो दावो केला. देखून पुराय तरेन चवकशी करून आनी संपादकाच्या जबानांनी उपरांतूच ह्या विशींची सविस्तर म्हायती मुखार येतली अशें पुलिसांनी सांगलां. चौदा फेब्रुवारी चडशा बायलांनी घरा भायर सरून मतदान केलें. 80.96% बायलांनी मतदान केलां जाल्यार दादल्यांनी 78.19% मतदान केलां. हे फावट दादल्या परस बायलांनी चड मतदान केलें. उत्तर गोंयांत 6 मतदारसंघांत म्हापशा, पणजी, सांतिनेज, सांकळी, पर्ये आनी वाळपय मतदान करपी बायलांच्या आंकडो चड आसा. तरीकूय बायलांक वेंचणुके भितर उमेदवारी दिवपाक आजुनूय प्राधान्य मेळोंक ना अशें वेंचणुकेंत पळोवपाक मेळ्ळें. I need to mention about this land because this entire area which is come under a CADA. Now when the area comes under a CADA, no authorities can change that to a settlement, no authorities can convert that land. It has to be restored
as a CADA area. I do not know how the authorities have manipulated all these things, but things, I request the authority to react and initiate their action fast, failing which we will approach to the court and protect the farming community. The farmers community is the most essential community of today. Today, it is a need to encourage the farming activity, need to revive the farmers. But here the policies are going against. The question of the people is, who is against this? Is it a local authority or is it a ex-MLA? This is the question which is in the minds of the people. But we as a forum, we as a protection to the environment, we will fight back and we will take this matter to the law. We will go it up to that to seek the justice for the farmers. Thank you. दृष्टी लाईफ सेव्हिंग संस्थे अंतर्गत मिरामार दर्यावेळेर तरेकवार आधुनिक यंत्राचे प्रत्यक्षीक चालू आसा. आता मेरेन जीव रक्षकांनी दर्यान बुडपी पर्यटकांचे जीव वाटयल्यात. आता जीवदानाच्या कार्याक अत्याधुनिक यंत्राची मजत मेळटली. देखून दर्यांत बुडवी पर्यटकांक वाटोवपाची मोहीम अधिक प्रभावी आणि सोपी जातली. ह्या यंत्राक लागून दुर्घटना टाळपाक मजत मेळटली. जीवदानाच्या कार्यात सुधारणा जावपाची चडांत चड पर्यटकांचे जीव वाटोवपाक मेळचे ह्या खातीर ही यंत्रां हाडल्यात. मिरामार दर्यावेळेर ह्या उपकरणांचे सद्याक प्रत्यक्षीक चालू आसा. फेब्रुवारी 2008 ह्या वर्सा बाबूश मोन्सेरात आणि जेनिफर मोन्सेरात हांचे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणाची सुनावणी अतिरिक्त उच्च न्यायालयान 28 फेब्रुवारी मेरेन फुडें धुकल्ल्या. 28 फेब्रुवारीक ह्या प्रकरणाची सुनावणी जातली. सुनावणी वेळार मोन्सेराताच्या आदोगाता कडल्यान दोगां खातीर सूट दाखल केल्ली आणि ती मान्य केल्ली. उच्च न्यायालयान ह्या प्रकरणाच्या सुनावणेचो निर्णय बेगोबेग घेवचो अशी विनवणी ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिग्जान केल्या. व्हडलेशें जावना. आयज अपियरन्साक आशिल्ले आनी दोग जाण अक्यूज आशिल्ले पळय ते अजून सर्व जावना. सो पब्लीक प्रॉसिक्युटर हॅज टू टेक स्टेप्स इतलेच. आनी आतां नेक्स्ट हियरींग आसा 28 फेब्रुवारी इन दी इवनिंग सेशन. वॉरंट एक कोणाक तरी काडला. सो आय थिंक आय एम नॉट नोटेड डावन बट वन एक्झॅक्ट कोणाक तरी वॉरंट काडलें जजाक. एक्झॅम्पशन हांव अपियर जाता 18 लोकांक. तितूंतले 10 लोक हांगा अपियर आसा आणि 8 लोक त्यांचे एक्झॅम्पशन दितात. खार्रेवाडे सुकूर 22 फेब्रुवारीक श्री वेताळ देवस्थानाक 16वो वर्धापन दीस तशेंच 60व्या नाट्य महोत्सवाक सुरवात जातली. पयल्या दिसा देवपुजा, महाप्रसाद, दिवजा उपरांत देवाची पालखी मिरवणूक जातली. दुसऱ्या दिसा धार्मीक विधी आणि मनरिजवणे खातीर मराठी नाटक आसतले. 24 तारखेक फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा आणि नाटकुले आसतले. 25 तारखेक गीता सार ह्या विशयाचेर प्रवचन दवरला. निमाणे दिसा वेगवेगळ्यो धार्मीक विधी सांजे 7:30 वरांचेर अखिल गोंय एक पात्री सवेश नाट्यगीत गायन स्पर्धा जातली. सेंट झेवियर महाविद्यालयाक इंटरनॅशनल वेब पोर्टलाच्या कार्यावळीत 8वी सुवात मेळ्ळी. महाविद्यालयाची भुरगीं मोठ्या संख्येन ह्या कार्यावळ्यांत वांटेकार जाल्ली. चडांत चड विद्यार्थ्यांनी इंटरनॅशनल शाळा वेब पोर्टलाचेर वचून नांव नोंदणी केली. तशेंच इंटर्नशिप पुराय केली. ह्या कार्यावळीत सेंट झेवियर महाविद्यालयाक 3 इनामां फावो जाल्या.
सेंट झेवियर महाविद्यालयाची मुखेली दोतोर यास्मीन शेखान याविषयी माहिती दिल्या. Intershala basically is a website portal that caters to students by providing them internships, career talks, courses, as well as placement opportunity. We had received an email from Intershala to register and participate in this Intershala campus Mela. Eventually we sent out messages to our students to join the Intershala, and we got a very good response from our students. Many of the students registered at Intershala, and they were successful in completing their internship. And I think based on the number of students who applied for internship at Intershala and having completed their internships, we have secured this award. In fact, we have secured the first at all Goa level, second at zonal level, and eighth at all India level. So we are very grateful basically to our students who have responded, the overwhelming response from our students. गोंयान कोविड वासिनाचे दोनूय डोस 100% लोकांनी घेतले आशिल्ल्यान कोविड वासिनीकरण मोहीम बंद करून वासिनीकरण करपी केंद्रांनी कोविड वासीन उपलब्ध आसतले. ज्या लोकांनी कांय कारणाक लागून वासिनां घेतिल्ली ना तांणी भलायकी केंद्रांनी वचून वासीन घेवचें अशें आवाहन वासिनीकरणचे मुखेली डॉक्टर राजेंद्र बोरकार हांणी सांगलां. Now we have covered both the doses with 100%. Right? So earlier we used to have it at all 40 centers spread across the length and breadth of Goa every day. So now it's every day now because number of people have decreased significantly. And we cannot open a vial for say 2 or 3 people and waste 8 or 10 doses. So now they will be clubbed together and they will be called once a week when we have our routine immunization program. पाच-सहा दिवसाचे एकटे करून at least 10 people we should get on each center and without wastage of the vaccine and optimal utilization of the healthcare workers. Otherwise, once we have a session, if there are 5 people or 500 people, एक vaccinator, एक data entry operator, एक pune, everything has to be kept. So now that we are avoiding and we are having it every week so that there will be minimal wastage of the vaccine. So also everybody will get it very efficiently. Smooth rollout जातलो अशें. But vaccine is available. Sessions are available. फक्त आता दर दिसा जावचे ना, दर आठवड्याक जातले. मडगांव कारवार राष्ट्रीय महामार्गाचेर गुळे रस्त्यार फाटोफाट 2 अपघात घडले. रस्त्या कुशीक आशिल्ली उदकाची पायपलायन फुटून रस्त्यावयल्या फोंडकुलान उदक भरता. उदक भरिल्ल्यान फोंडकुलां दिसूना. गाडयेचो ताबो वचून त्या जाग्यार अपघात घडलो. हालीं अपघात जाल्ल्या 3 जाणांचेर गोमेकोत उपचार चालू आसा. हो रस्तो सारको करपाक सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें सुरेश पुजारीन सांगलां. नाव कितें तुमगेलें? सुरेश पुजारी. कितें जालें पयर हांगा? पयर बार्शेकार न्ही, बार्शेकार एकटो आनी गाडये लागून अशी क्रॉस करपा टायम पडलो बार्शेकार. मागीर 16 तारीख JMCक ऑपरेशन कितें केला 12 सुमार. पडू जाय न्ही लोक. तकलेक मार लागला? तकली मार लागला. हय. आनी एक कारवारची आनी एक बार्शेकार. 2 जण पडले. हय. टोटल 3 लोक, एक डबल आसले एक सिंगल आसले ते. सांतांद्रे मतदारसंघाचे आदले आमदार तियेतून परात्रा हांचेर म्हापशा सरकारी इमारतांत निमणे संस्कार जाले. ते पयले विधानसभेचे वांगडी आसले. कोंकणी चळवळी जनमत कौल चळवळी ते वांटेकार जाल्ले.
बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत हालींच केल्ले नोकर भरतीक आव्हान दिवपी शैलेंद्र वेलिंगकर हांणी केल्ली याचिका मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान कामकाजात दाखल करून घेतल्या. भरती केल्ल्या उमेदवारांचो फुडार याचिके वयल्या निकालाचेर निबून आसतलो अशें खंडपीठाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आनी R.A. लड्डा हांणी स्पश्ट केला. त्या संबंधीचो आदेश बुधवारा तांणी जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमाची बुधवारा बसका जाली. हे बसकेत 10 वकिलांक मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बडटी दिवपाचो निर्णय घेतला. ह्या 10 न्यायाधीशां मदीं गोंयच्या वाल्मिकी मिनेझीस आनी अरुण रामनाथ पेडणेकर हांचो आस्पाव आसा. तशेंच किशोर चंद्रकांत संत, कमल रश्टी खटा, शर्मिला उत्तमराव देशमुख, गौरी विनोद गोडसे, राजेश शांताराम पाटील, आरिफ सालेह, डॉक्टर संदीप विष्णुपंत मारणे, सोमशेखर सुंदरे हांचो आस्पाव आसा. गाडयेचो धपको बसून जाल्ल्या अपघातांत बिहारच्या नंदकुमार राजाक ह्या कामगाराक फोंड्यां मरण आयलें. बुधवारा राती कडेन हो अपघात जालो. फोंडे पुलिशेन घडणुकीचो पंचनामो करून ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत धाडून दिल्या. गिमाच्या दिसांनी 70 म्हालांतल्यो चडश्यो बांयो तश्योच न्हंयो सुकोवन वता. तेका लागून शेतां आनी बागायती शिंपपाक उदकाचो उणाव निर्माण जाता. देखून फाटल्या कांय वर्सां सावन गोंय उदका स्त्रोत खात्या अंतर्गत 70 म्हालांतल्या कांय वाठारांनी बंधारे बांदपाचें काम नेटान चालू आसा. बंधाऱ्याक लागून उदक सांठोवन उरपाक मातशी मदत जाता. बंधाऱ्यांनी सांठोवन उरिल्ल्या उदकाक लागून आतां 70 वाठारांत शेतां आनी बागायती फुलपाक लागल्यात. ताचो फायदो सुपारी, केळी, काळी मिरी, जायफळ, अननस, फणस आनी हेर वेगवेगळ्या बागायतीच्या पिकावळीचेर जाता. पेडणे अबकारी खात्याच्या नवीन इमारतींतलो शौचालय फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन चॉकअप जाला. ते खातीर थळाव्या कर्मचाऱ्यांक ताचो उपयोग करपाक मेळना. शौचालया खातीर मुळावी सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्यान कर्मचारी बेजारल्यात. तशेंच कामा निमतान ह्या कचेरीत येवपी नागरिकांची लेगीत गैरसोय जाल्या अशी माहिती थळावो ज्येश्ठ नागरीक गोपीचंद आपुलो हांणी दिल्या. ही समस्या सरकारान सुटावी करची अशी मागणी तांणी केल्या. ह्या बिल्डिंगेन उदकाचे वावर वाडला. ते फायली खातात. तशेंच कबूतर फायली बुरश्यो करतात अशेंय तांणी सांगलां. परत आता कितें रस्त्या वयल्यान वयचत लोक घाण येता, दुर्गंधी, चंबर चॉकअप जाला, संडास चॉकअप जाला, कांयच सुविधा जाना. आनी अशाच तरेन बाबडे ते काम करतात. हय बायलां आहात, बायलां काम करतात.
त्याच्या आता पुढे अनुभव काय हा चीफ मिनिस्टर आता येतलो चीफ मिनिस्टर त्यांनी तरी सारख्या करता आदलो गेलो डोळे झाकलेत त्यांनी आताचे ते चीफ मिनिस्टर येतलो ह्या इलेक्शनाक त्यांनी तरी डोळे उघडून त्या बाबड्या कर्मचाऱ्याचे हे काय त्रास जाता तो दूर करतो अशी माझी विनंती आहे आणि कळकळीची विनंती आहे आता चीफ मिनिस्टर कोण जातलो त्यांनी ह्या लक्षात घेवता आणि परत आता एक जाले देऊळ भगवतीचा लागीला ते कुटूर म्हणून बसतात कवळे काय कोणते ते बसतात ते सुद्धा येतात ते फायली राखतात त्यांच्या देवळां हाकतात ते हाकतातच ती सुकणी मिकणी पूण भितर येऊन हाकतात त्यांच्या फायली मिली घाण करतात त्याका जबाबदार कोण असता मामलेदार करतलो का डेप्युटी कलेक्टर त्यांचा बिडो ऑफिसर करतलो हे सांगा अशा करून दुर्गंधी हे पेडण्यान आमकां कित्याक पेडण्याचे रहिवासी कंटाळले तुम्ही करतात जाल्यार सारखे करा नाल्यार करूच नाका पाठ पडो आदी असली ती बरी असली बिल्डिंग आता कोट्यांनी खर्चाने हे केल्यात ते काय ते सुविध जाना काय ना उंदीर येतात ते कबूतर येतात आणखी किती सुकणे मानी सोरोप येतात ही घाण कित्या पेडण्यान हे केल्यात रुजू केल्यात आदली असली ती बरी असली. गोयच्या पयल्या विधानसभेचे आमदार तियोतीन पेरेरा बुधवारा संवसाराक अंतरलो. पयल्या विधानसभेच्या आमदारां मदलो आतां मेरेन जितो उरिल्लो तो निमणो आमदार आशिल्लो. 1963, 1967, 1972 असो सेगीत 3 वेळार सांत मतदारसंघांतल्यान तो युगोडेपा पक्षाचो उमेदवार म्हणून वेंचून आयिल्लो. 1977च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं 1974 मोगो पक्षांत फूट पडली. बाबू नायक आनी जॅक दी सिक्वेरा अशे 2 गट सभाघरांत तयार जाले. ते उपरांत जॅक दी सिक्वेरा हांच्या फुडारपणा खाली 3 जाणांचो गट जाल्लो. ह्या तिगां मदीं तियोतीन पेरेराचो आस्पाव आशिल्लो. ते उपरांत हो गट जनता पक्षांत विलीन जालो. 1977 वर्साची विधानसभा वेंचणूक तियोतीन हांणी जनता पक्षाच्या उमेदवारीचेर सांताक्रूज मतदारसंघांत लडयली, पूण ते ही वेंचणूक हरले. कांय तेंपा उपरांत तियोतीनान काँग्रेसीन प्रवेश केलो. काँग्रेसीन लेगीत त्या वेळार फूट पडली आनी इंदिरा काँग्रेस आनी अर्ज काँग्रेस अशे 2 पक्ष तयार जाले. ते खातीर तियोतीन हांणी अर्ज काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारीचेर वेंचणूक लडयली आनी ते परत एकदां जिखले. ही तांची निमाणी जैत. 1984 ची वेंचणूक तांणी अपक्ष म्हणून लडयली, मात ही वेंचणूक ते हरले. 1989 ची वेंचणूक तांणी लडोवंक ना, मात 1994 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेत ते परत एकदां वेंचणुकेच्या मैदानांत देंवले. 2002 वर्साची वेंचणूक तांणी युगोडेपा पक्षाच्या उमेदवारीचेर लडयली, मात ते हरले. ही तांची निमाणी वेंचणूक. 4 वेळा जिखले उपरांत तांणी सलग 3 वेळा परत वेंचणूक लडयली, मात ते 3 वेळार हरले. हो आशिल्लो तियोतीन पेरेरा हांचो राजकीय प्रवासाचो नियाळ दिवपी खासा रिपोर्ट. पेडणे पालिकेचे स्वताचे गाळे आसता अशें आसूनय पालिकेचें काम मात भाड्याच्या गाळ्यान चालू आसा. कदंब महामंडळाक म्हयन्याक 32,000 रुपया फारीक करून पेडणे पालिकेन तांच्या गाळ्यांतल्यान आपलें काम चलयता. सद्याक प्रशासकीय इमारतीचें काम नेटान चालू आसा. कोट्यांनी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प उबारतले, पूण प्रकल्पाच्या भायर कसलोच बोर्ड ना. कंत्राटदाराच्या कामगारां कडेन कसलीच कागदाय ना. मंगेशी देवळाचो वर्सुकी माघ पौर्णिमेच्या महोत्सवाचो निमाणो दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या उत्सवाचे खाशेलपण म्हळ्यार निमण्या दिसा जावपी रथयात्रा. वर्सुकी जावपी हे रथयात्रे खातीर भाविकांची गर्दी जाता. मंगेशी रथयात्रा बुधवारा दिसा संपन्न जाली. बेरेस्तारा फातोडेर 4 वरांचेर रथयात्रा जाली. पळोवयात ह्या कार्यक्रमाची कांय खिणचित्रां.
केंद्रीय साहित्य अकादमी नवी दिल्ली ह्या संस्थेच्या कोंकणी सल्लागार समितीची बसका फेब्रुवारी महिन्याच्या निमण्या सप्तकांत जातली। ह्या बसकेत कोंकणी लेखक, कवी आणि संघटक हांचे कडल्यान आयिल्ल्या साहित्य अकादमीच्या विंगड येवजण्या खातीरच्या प्रस्तावांचेर चर्चा जावन तांचेर निर्णय जातलो। देखून साहित्य अकादमीच्या कोंकणी सल्लागार मंडळान कोंकणी लेखक, कवी आणि संघटक हांच्या कडल्यान प्रस्ताव मागयल्यात। साहित्य अकादमीच्या विंगड येवजण्याच्या माहिती खातीर साहित्य अकादमीची वेबसायट पळोवची वा सल्लागार मंडळाच्या खंयच्याय वांगड्याकडे संपर्क करचो। प्रस्ताव लिखीत स्वरूपात 25 फेब्रुवारी मेरेन साहित्य अकादमीच्या कोंकणी सल्लागार मंडळाच्या खंयच्याय एका वांगड्याकडेन वा साहित्य अकादमीचे sahityakademi.mumbai@gmail.com हे मेलीचेर धाडचे अशें अकादमीन कळीत केला। पणजे नुस्तें बाजाराची परिस्थिती सामकी पाड जाल्ल्यान लोक बेजार जाल्यात। गोंयकार आनी खासा म्हटल्यार पणजेकार सध्या नुस्तें बाजारांत वचना आशिल्ल्यान बाजारांत गिरायक कमी जाला। ह्या बाजारांत कांयच सुविधा ना। नुस्तें धुवपाक आनी नुस्तेकारां खातीर वापरलेल्या बर्फाचें सगळें उदक रस्त्याचेर पातळटा। उदक जिरोवपाची वेवस्था सारकी ना। नुस्त्यांच्या उदकाची घाण पातळटा आनी थळाव्या लोकांक आनी बाजारांत येवपी लोकांक त्रास जाता। हे खातीर नुस्त्यांचो दर कमी करून लेगीत बाजारांत गिरायक येवपाक पावना। म्हापशा ज्ञान प्रसारक मंडळ उच्च माध्यमिकाच्या विद्यार्थ्यांनी कुंडय तपोभूमी गुरुपीठाक बुधवारा भेट दिली। स्वामी ब्रह्मेशानंद हांकां पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्या उपरांत तांकां शुभेच्छा दिवपाच्या हेतान ही भेट महाविद्यालयान घडोवन हाडली। ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी तशेंच पालक, शिक्षक संघटनेचे वांगडी आनी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक हजर आशिल्ले। ह्या फावट मिरयांची चड पिकावळ आयला अशी माहिती मिरयांचे पीक घेवपी शेतकारां कडल्यान मेळटा। मिरयांच्या पिकावळी खातीर अनुपोशक वातावरण जाल्ल्या कारणान पिकावळ वाडली। गरम मसाल्या खातीर तशेंच आयुर्वेदीक वखदां खातीर मिरयांचो वापर जाता। मसाल्याच्या साहित्या भितून मिरयांचें मोल चड आसता। ते खातीर शेतकऱ्यांक आतां मिरयाच्या पिकावळींतल्यान बरें मोल मेळटलें अशें दिसून येता। बुधवारा सांजे मोरजे दर्यादेगेर एक कासव येवन तांतयां घालून गेली। मोरजे दर्यादेगेर 1997 पासून कासव संवर्धन मोहीम राबयता। 2002 वर्सा सावन ह्या दर्यादेगेर 500 चौरस मीटर जागो कासवाच्या संरक्षणा खातीर आरक्षीत केला। आतां मेरेन ह्या दर्यादेगेर 248 कासवांनी तांतयां घातला। तातूंतली 16,735 कासवांची पिलां सोडपाक वन खातें आनी वन विभाग यशस्वी थारला। 2000 वर्सा सगळ्यांत चड म्हणजे 31 कासव मोरजे दर्यादेगेर आयिल्ले। पोरू 23 डिसेंबराक एक कासव येवन दर्यादेगेर 136 तांतयां घातली। तातूंतली फक्त 30 पिलां जल्माक आयली। जानेवारी आनी फेब्रुवारी म्हयन्यांत 29 कासवांनी तांतयां घातली। शिवजयंती निमतान शिवोलच्या स्वामी समर्थ मठ समितीन खाशेल्या कार्यावळीचे आयोजन केला। मठाचो अध्यक्ष निलेश वेर्णेकरान ह्या विशीं माहिती दिली। ह्या निमतान स्वामी समर्थ मठ ते
थिएटर जंक्शन मेरेन मिरवणूक काडटले, तशेंच ह्या जंक्शनाक शिवाजी सर्कल म्हणून नांव दितले अशें वेर्णेकारान सांगलें. लोकांनी मोठ्या संख्येन ह्या उत्सवांत वांटेकार जावन कार्यावळ यशस्वी करची अशें आवाहनूय तांणी ह्या वेळार केलें. नमस्कार, हांव निलेश वेर्णेकार शिवोले रावता. 19 फेब्रुवारी हो दीस तुमी सबंद गोमंतक आमचे गोंयकार जाणा, सबंद जग जाणा की 19 फेब्रुवारी हो शिवाजीची जयंती आसा. त्या निमित्तान शिवोले आमी शिवजयंती मोठ्या दमादान साजरी करपाची चिंतलेली आसा. खास करून स्वामी समर्थ मठ आसा पळय, थंयसून 3:30 ल्हानशी एक रॅली आमी आयोजीत केल्ली आसा. तेन्ना तमाम गोंयच्या शिवप्रेमी कडेन आनी आमच्या शिवोलेचे शिवप्रेमी तशेंच म्हाजे शिवोलचे सगळे भाव भयणां कडेन मागता की तुमी सगळ्या जाणांनी ह्या रॅलीक सहभागी जावचे. खास करून ही आमी रॅली दवरलेली आसा स्वामी समर्थ टेम्पला कडल्यान शिवोले बाजारा पर्यंत. बाजारा कडल्यान सर्कल जे आसा आमचे थिएटर सर्कल म्हणटा, पण आतां आमी तेंचें नांव शिवाजी सर्कल अशें केल्लें आसा. आनी त्या हितून सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन तुमी सगळ्यांनी भाग घेवचो. आमचो प्रयत्न आसा की शिवाजीची ल्हानशी जी मुर्ती थंय स्थापन जाल्ली आसा, काही येणाऱ्या काळान आमी ती मुर्ती मोठी करपाची आसा. आनी तितून तुमचो सगळ्यांचो आमकां सहभाग हातभार लागपाक जावं म्हणून आमी तुमकां एक आव्हान करता की 19 तर ही आसली दनपारची मुखेल खबरां. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.